आज फाल्यां आनी परवां पयलें वाचप एज्राच्या पुस्तकांतलें आनी आयचें वाचप एज्राच्या पुस्तकाची सुरवात. तें वाचप समजूंक जाय जाल्यार आमी मातशें फाटीं वचूंक जाय आनी इस्रायल परजेचो इतिहास समजून घेवंक जाय. सोलोमन राजान जेरुजलेमांत व्हडलें मंदीर बांदलेलें. तो संपलो, ताचे पूत आयले, ते संपले. आनी इस्रायल परजा देवाची भक्ती करचे सुवातेर दुसऱ्या देवाची भक्ती करूंक लागली. देखून देवाक राग आयलो आनी ताणें बाबिलोनियाचो राजा नेबुकाडनेझर हाचो वापर केलो. नेबुकाडनेझर जेरुजलेमांत आयलो आनी ताणें मंदिराचो नाश केलो. मंदिरांत आसले भांगाराची, रुप्याची आयदनां आनी हेर वस्तू आनी इस्रायल परजेक गुलाम करून बाबिलोन शारांत तो घेवन गेलो आनी जेरुजलेमांत फकत ल्हान शेतकार आनी थोडे कामगार मात्र उरले. बाबिलोनिया म्हणल्यार आतांच्या इराक देशांत आसा. हें घडलें जेजू जल्मोचे सुमार 587 वर्सां आदीं 1587 BC. 50 वर्सां इस्रायल परजा बाबिलोन शारांत गुलाम कशी जियेली. उपरांत बाबिलोनाचेर पर्शियाच्या राजान आक्रमण केलें आनी बाबिलोन शहर आपणाच्या हातांत घेतलें. आनी राजा जालो तो सिरूस राजा. आनी ताचो वापर देव करता. सिरूस राजान आपले राजवटकेचे पयल्याच वर्सा एक फर्माण काडलें. म्हज्या राज्यांत खंय खंय इस्रायल परजा आसा तांकां तांचे लागीं आसचें भांगर, रुपें, वस्तू, गोरवां, मनजाती सगळ्यो घेवन तांच्या देशाक वचून दीत आनी थंय वचून ती मंदीर बांदून दीत आनी तें मंदीर बांदूंक हांव तांकां आदार दितलों. आतां सिरूस राजा जुदेव न्हय, दुसऱ्या धर्माचो, पूण देवान शिक्षा दिवंक नेबुकाडनेझराक वापरलो आनी इस्रायल परजेची काकळूत करून तांकां निवारूंक परत्यान जुदेव न्हय आसल्या सिरूस राजाचो उपयोग केलो. हातूंतल्यान आमकां कितें शिकूंक मेळटा? गोंयांत चड करून आमी हाचेर लक्ष दिवंक जाय. जायते फावटी आमचें चिंतप खूब बारीक. उलयतना आमी गोंयकार आमी जुवेंकार जावन पडलात. आमकां दिसता सगळे भायल्यांनी येवन हांगा पाड घालां. खरी गजाल म्हणजे गोंय राखूंक जे मुखेली आसात आज गोंयांत ते गोंयचे न्हय. क्लॉड आल्वारीस, क्रिस्टोफर फोन्सेका कामगारां खातीर इतलीं वर्सां जावन झुजता आनी हेर हे गोंयचे मनीस न्हय. म्हणजे गोंयांत जल्मले म्हणून ते बरें म्हणूंक जायना आनी गोंया भायले वायट अशें म्हणूंक जायना. गुणा वयल्यान आमी ठरोवपाक जाय. देव केन्ना केन्ना आमकां अशें वापरता. हेरांक आमकां ख्यास लावंकूय दुसऱ्यांक वापरता आनी आमकां निवारूंकूय देव दुसऱ्यांक वापरता. हें आमी पयलें समजून घेवंक जाय. दुसऱ्या वाचपान जेजू म्हणटा सादी गजाल. कोणी दिवो पेटोवन तो एक आयदनां पंदा लिपोवन दवरता, नाल्यार खाटये पंदा बाजये पंदा दवरता, ना न्ही तो एका ऊंच जाग्यार पेडार दवरता कित्याक उजवाड मेळूंक जाय. त्या वेळार तेलाचे दिवे, आतांचे भशेन 20 दिवे नासले. जेजू कितें सांगूंक सोदता? तुवें उजवाड जावंक जाय आनी तुजो उजवाड हेरांक दिसूंक जाय. कसलो उजवाड जेजू उलयता? आमचें जिवीत,
आमचें जिवीत उजवाडाचें जावंक जाय. आमकां पळोवन हेरांक जेजूची वळख मेळूंक जाय. आनी फुडें जेजू एक शिटकावणी दिवन म्हणटा, जाचे लागीं चड आसा ताका देव चड दितलो, आनी जाचे लागीं ना जें ताचे लागीं आसा तें काडून व्हरतलो. आनी हें कितें? आनी आसलेल्याक चड कित्याक दिवंक जाय आनी नासलेल्या लागीं आसा तें कित्याक काडून व्हरूंक जाय? कित्याक देवान आमकां गूण दिल्यात, देणी दिल्यात, ताचो जर आमी वापर करिना, सुशेगाद बसता, तर जें कितें आमकां देवान दिल्लें तें तो काडून व्हरतलोच. आमच्या जिवितांत अणभवान आमी जाणाव न्ही. जर हांव ड्रायवींग शिकलां पूण हांव ड्रायवींग करीच ना, मागीर म्हाका कांय वर्सांनी ड्रायवींग करूंक जातलें ना? जावचें ना, कित्याक हांव आतां विसरलां. तशेंच संगीत चिंतूया, म्हज्या ल्हानपणांतना हांव वायलीन वाजोवन आयलो आनी मागीर सोडूनच दिलें. कितलींशींच वर्सां वाजोवंकूच ना. 50-60 वर्सां उपरांत म्हाज्यान वायलीन वाजोवंक जातालें सोंपेपणी? ना, जावचें ना. कित्याक? बोटां बसनात. म्हणटच जी देणी आमकां दिल्यान देवान, ताचो आमी दिसाच्या दिसा उपयोग करूंक जाय. आमचे खातीर न्हय, हेरां खातीर. हें जेजू सांगूंक सोदता. तर आमी जेजून सांगलेले परी उक्त्या मनाची, निस्वार्थी मनशां जावया आनी देवाची आनी ताचे परजेची खरी बरी सेवा करुया.